वास्को नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन नुस्त्याचें नवें होलसेल शॉप घातलां म्हूण थंयचे नुस्तेकार चाळवल्यात. तांकां तें शॉप नाका. कांय नुस्तेकारांनी नगरपालिकेच्या सीओक घेराव घातलो. शॉप बंद करचें म्हूण तांची मागणी. पालिका एक्शन घेना जाल्यार शॉप फोडपाची तांणी शिटकावणी दिल्या. आमी उलोवन गेले की आमच्या मार्केटा सायडीक नुस्तीं विकूं जायना म्हणून. हे भायले दुसरे लोक येवन फीश मार्केटात तेंकोन गाडी घालून नुस्तीं विकताय. आनी आमी सीओका उलयलेले आनी चेअरपर्सना कडेन दिपक सराक उलयलेले. तेणें आमकां सांगलेलें आमी तांकां लायसन दिवची ना म्हणून. पूण आयज तेणी फक्त शॉप घालून तेणें आमी विचारूंक गेले. तेणें आमकां पळय हें लायसन दाखयलें आनी हें लायसन आपल्या मुन्सिपाल्टीन दिलां. ताका लागून हांव मुन्सिपाल्टीन सीओ बोगले विचारूं येयलें म्हणचे हें लायसन तुमकां दिना म्हणटालें पोती केस दिली काय म्हणून. पूण सीओन आमकां जबाब दिला हें लायसन आपणें ताका नुस्तें विकूं दिवना. फूड एंड फ्री झोन म्हूण कितें दिल म्हणून त्या फुडें मागीर आमी जरी तो एक्शन जायना हांव सीओ उजेर सांगता ताका भरपूर पेट ही शॉप लेगून फोडटली. ओके रावचें नाय ताका आमी. आतां म्हणटा 2 लाख दिवन लायसन दिलां. हें कामरान तांकां लायसन दिवपा जाता आनी बोगले बाजारात तोडा हे बारीक लोकांच्या गोडार बांद वयल्यान कोण चलता. पालिकेचो सीओ सांगता ते प्रमाण ते शॉप कायदेशीर. जाय ते सगळे डॉक्युमेंट खंय आसात. फ्रोजन फूड्स दिवपा दिला. फ्रोजन फूड दिला आनी तेणे ही हॅज ब्रॉट एनओसी फ्रॉम द हेल्थ, एनओसी फ्रॉम द फायर स्टेशन. सो ऑल फॉर्मेलिटीज ही हॅज कम्प्लायड. हे तो लोकांक दिसता कितें कंप्लेन आहा ती कॅन फायल इन रायटिंग. इट्स व्हेरी इजी टू मेक एलिगेशन्स. And that person also come. He said that he spent 2 lakhs. He had not said that he has given money to him. Where is the question of giving money? Alcohol लोक म्हणतात 2 लाख दिले, 4 लाख दिले. It is very easy to make allegations. See, आम्ही त्यांका frozen foods विकपा परमिशन दिला and he has all the valid license, all the NOCs he has obtained. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.